रुद्रेश्वराकडे सगळ्यांक येवकार. आज आमचो एक मोठो उत्सव चल्ला हांगासर की रुद्रेश्वर देवाचो रथ सगळ्या अख्ख्या गोंयाभर वयचो, सगळ्या भाविकां कडेन पावचो, सगळ्या गोंयान भोंवून येवचो. तशेंच आज हांगासर भरपूर तुमकां भाविकूय दिसता, तशेंच तुमकां हांगासर ट्युरिस्टूय दिसता. कितकेशेच ट्युरिस्ट येता हांगासर. ऑलरेडी आमचो ट्युरिजम स्पॉट म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आनी गोंया राज्यान आमच्या सादारणशे 18 ते 20 कोटीचो एक ट्युरिजम हांगासर प्रोजेक्ट सँक्शनूय केला. हांव मागता की गोंया राज्याच्या ट्युरिजम मिनिस्टर तशेंच आमचो सांखळेचो आमदार तसोच आमचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन की हो जो आमचो ट्युरिस्ट स्पॉट आहा तो बेगींतल्या बेगीन चालू करचो आनी सगळे हे भावीक आहा तशेंच आमच्या गोंया भायरचे भावीक इंटरनॅशनलूय भावीक आहा विविध देशांतले तांकां हांगासर येवन देव रुद्रेश्वराचो दर्शन जावचें अशें म्हणून आमी बेगींतल्या बेगीन तो आमचो ट्युरिजम स्पॉट आहा तो चालू करचो. आमी हांगा सदांच दर सोमाराक हांगासर येतात आनी आमी पळयतात. बरेच तरेन हांगासर ट्युरिस्ट स्पॉटार सगळे ट्युरिस्ट येतात, पळयतात आनी बरें पळोवंक जाय. म्हाका अशें इतकेंच दिसता की आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेजे ब्युटिफिकेशनाची सगळे हातीन घेतलेलें आसा आनी तें बऱ्याच्या बरें बेगीन जावचें आनी तेज्या उंट हांगासर भरपूर लोक ब्युटिफिकेशना पळोवपा लागून सगळे आमचे रहिवासी येवचे हेच म्हाजी मागणी आसा.